की म्हाका आरजीआय कडेन वचून मिटींग घेवपाक जाय. आरजीआय म्हळ्यार रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, जेणे करून आज पर्यंत 21 वर्सां जाली जे जे अहवाल जे जे आमकां धाडटा ते परत धाडपाचें काम कोण आसा तो आरजीआय करता. पण आरजीआय कडेन जे जे कितें सांगलां तितलें आमी दिल्लें आसा. फक्त वचून आमकां सेवा भवन तेजे मिटींग घेवन आमकां एकच खबरी हाडपाक जाय की तुमी जे कितें सांगिल्लें तितलें आमी दिल्लें आसा. सगळें आमी तुमी निवारण केल्लें आसा. आतां तरी आमचो हक्काचो जे स्टेटस एसटी आमकां आरक्षण दिया हें आमी सांगपाक जाय. गरज पडल्यार आमी होम मिनिस्टर अमित शाह ताका मेळचें पडटलें तें आमी करतले. पण सुद्दां आमी जेन्ना डेलिगेशन केल्लें आमचे एसटी इन्फॉर्मेशना खातीर पयलीं आसतलें डेलिगेशन केल्लें तेन्ना डेलिगेशन हांवूय आसलो. सगळे धरणी तोंड आसले गोविंद गावडे गणेश गांवकार सगळे एसटीचे लिडर सगळे सीएम आसलो हांवूय आसलो. म्हणजे तेन्ना सुद्दां आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन फुडाराक आमी 27 ते 4 मतदारसंघ रिजर्व करपा खातीर ते एसटी भाव वावरतात. ते सुद्दां डेलिगेशन केल्लें आनी जेन्ना होम मिनिस्टरान आमी दिसलें तेन्ना हांवें हें परत सेवाक वाडपा लायलें. सेवा पयलें सांगिल्लें की हे आमच्या संघाचे घाटू एरियांतले धर उरला